गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सध्या बँकेन वचून बेगीन येयला आनी मी कुनो हांगासून रिनाडे उलयता तेन्ना भायर येयल्ले पळयता काय आहा मिको खबर ना मिको खंय आहा. आनी फ्रांसीस न्हू कितें हें करतालें केळी जाल्या तर केळीचे ते सकयल न्हू बोंडा जाता पळय ते काड आनी म्हाका भाजी कर म्हणटाले, पण हांवें केन्ना भाजी करूना अजून पर्यंत. आनी ट्राय कर म्हणटाले ते पळय काडटालो. काडले रे काडले पळय काडून हाडले. हे पळय 2 गावले. 2 कळटा तुका भाजी करूंक? म्हाका कळना. फ्रांसावे 2 एक काम करूया, काय एक्सपेरिमेंट करूया. एक्सपेरिमेंट. कोण कपूर तो कोण कपूर? संजीव कपूराचे व्हिडिओ पळयता हांव. हां युट्यूबाचे रेसिपी व्हिडिओ करता पळयता आनी सेम ट्राय करूया. एक्सपेरिमेंट, न्यू रेसिपी एक्सपेरिमेंट. ओके रा पळोवया. आनी आमच्या पळय मिकू पळय आमकां पळयल्यान वता यो गो हे हिरोईन मिकू यो मिकू. सो पळोवया ट्राय कर. ना रे बिमला घातले कितें जातलें? हां एक्चुली ते काडले की खंय एक्चुली केळी सुद्दां मातशी बरी जाता, मोठी जाता. नाल्यार तेकाच सगळी एनर्जी वयता आनी केळी बारीक जाता. हेच व्हडले जाता मागीर बरें जाता. पूण कित्याक जाता हे ते मागीर आनीक केळी जाता न्हू फ्रांसी. हे पळय केळीच जाता न्हू. केळी अशें जाणार रे केळी जाता. म्हाका कितें करपाचें ते सोडले पळय केळी हां केन्ना लॉंग गावून येता पळय गॅप जालो न्हू समतो कापूंक जाय. तेन्ना कितें मागीर केळी मोठी जाता आनी रोखडे पिकता अशें कितें तरी. पळय हांगासर केळी जाता. हे पळय कितले गॅप जाला पळय तितून इथे खूब इतले गॅप उरता न्हू आनी गॅप जाला. सो कितें एका एनर्जी येता न्हू ते एनर्जी केळीक वयतलो मरे. चल आतां हे पळय हे एक सोडून मातशें पळयलेल्यान म्हाका काय कळना आतां कशें करपाचें पळय पळय. मिकू यो भाजी मिकू यो मिकू यो. हे पळय मिकू आमचे टायगर जोन येयला आमी पळय टायगर पळया. मैसूर जू ओके रे गोवा जू. हय यो यो मिकू यो. चल पळोवया आमी करता एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट भाजी हा पळोवया. हांवें अजून केन्ना करूना. बरो जाता जाल्यार तुमकां रेकमेंडेशन, ना जाल्यार तरी रेकमेंडेशन आनी खाया. आनी तुमी कमेंट करा तुमी कशी करता डिफरंट भाजी. आमी आतां बेश्टे ते सोलपाचें आनी कशें सोलपाचें तेवूय म्हाका खबर ना. आईक खबर आसता न्हू खूबे. ना आईनूय करूं आसता केन्ना. पळोवया विचारया. म्हणजे हांवें काय केन्ना करूना आनी हांवें भाजी खावंकय ना ती. आयज एक काम पयला काम करेंगे. मम्मी नाजाल्यार आईक एक्सपेरिमेंट करूंक लावया. ओके रे कोणाक तरी आयडिया आसतलो न्हू खूबे आसूंक जाय. पळोवया. सो चलो तुमकांय दाखयता राव. जालें आतां जेवणाचें पळयता. हांवें न्हू कितें केलें काल राती वाटाणे धवे घातलेले भितर ते चणे आनी बटाट घालून हांवें कुकराक घातले. आनी बायक आतां आयज फर्स्ट टायम म्हणजे लास्ट टायम ताका मातशें खावयलेलें पूण आयज ताका फर्स्ट टायम गांवठी तांती खावयतले. पळोवया कशें कितें एक्सपिरियन्स. आनी तांती कितें ती येदी ती व्हडली धाकटी मिक्स आसता. सो सगळ्यांकून धाकटें आहा ते सद्यान बॉयलिंगाक घातलो. ताचो म्हणल्यार पळोवया ताका खावून न्ही ताका आयज लायता म्हणून हरशीं ताका सगळ्यांक वेजिटेबल घालून मिक्स करताले खिचडी कशी बेश्टें प्लेन रायस करून दिता. उकडे जाल्यार उकडे पळयता आनी तांती बरी स्मॅश करून दिता. सगळ्यांना म्हणटा कितें भितरले घालप ना भायरच घालप म्हणून. सो मागीर ते हांव घालतले सगळे दोनूय घालतले फूल घालतले. एक भितर भायर कांय पळोवचें ना. आतां एका स्टार्टिंगूच घालतलो तो थोडेच खावयतले. डायजेस्ट जाता ताका आवडटा कितें तें पळोवंक जाय. सो भायले आसता वायट कवर तेच घालतले. वायट म्हणजे पयलीं सये न्हू भायले वायट आहा तेच दितले बरें स्मॅश करून. शेकूच घातले बॉल करपाक. इल्लेशें आहा रेत आहा आनी आहा ती अशी आहा. सो सगळें मिक्स आहा ती. हांगा कांदो कट करून दवरला. पूण म्हाका एका करतना कढीपत्ता जाय. कढीपत्ता काबार जाला. सो कढीपत्ता सकयल वचून परत हाडटा. उदक गेल्लें काय म्हाका यादूच ना. सो हाडटा 2 आनी बेश्टें तळशीता. टमाट बीन कट करून कांदो कट केला याद येयली कढीपत्ता ना. मिकू रडटा पळय कशें येना गो येना बाबा टायगर. हांव कढीपत्ता काडटा 2-3 बेश्टें. आतां जाय तें म्हाका रसाचें हेका सगळें चमकळ जालें. हें सगळें काडपाक जाय. वाटेर जाला झाडां आनी हे रोज पळय कितले जाल्ले सगळें हें जालां. सगळें जालां हांगासर. बेश्टो रोस कसो केला बेश्टो पातळ जालो मातसो. पूण पळयता टमाट बटाट घातले सगळें जालें. आनी हांगासर बायचे उकडे शीत जालें. बंद करता. सो चलो आतां पळोवया तें बोण हाडलां तें आयज करपाचें काय की तें दीक हें जाता तें साफ करपाक काय म्हणटलो. फ्रांसी म्हणटलो फाल्यांच करया. पळया कितें म्हणटा तो. क्लीन करपाकूच टायम जाता. सगळें सोलपाचें आसता कितें वेगळेंच कितें करपाचें आसता खबर ना म्हाका. ऑनलायन पळयता मातशें तरी सुद्दां मला विचारता आईकूय विचारता. तो सांज जाला आनी ते बोंडाक काडलेली पळय तेजी आयज करून गावचें ना खंय भाजी ती फाल्यां करची पडटली म्हणटा आई. कितें तेजो दीक बीन आसता न्हू ते उदकान बीन दवरचें पडटा अशें वत म्हणटा. सो ते भायरूच गॅलरीन येयला दीक पडटा म्हणून. हे पळय आई हांगा चिरता. आईक खबर आहा म्हाका खबर ना तें कशें कितें करपाचें तें. हे पळय हें काडलां सगळें बोंडातलें अशें हें काडचें पडटा. हां अशें करचें पडटा तें सगळें अशें मदलें काडून उडोवंक जाय. कितें तें
हें गो अशें हां हें काडूंक जाय हां ताका मदीं मदीं सगळ्याक आहा तें सुशिकाच जावं जाय हें पूण आतां अरे तुका देवा. एक बोणी करून दिता हांव हं. मागीर तूं दाखयता आनी कर मागीर ओके ओके आयज घरा वयतली जाता काय सो त्या तिथे म्हणटाले ते काडोवपाचे खंय मदीं एक दाणो कसो आसता हे पळय हे कित्याक काडचें आसता हेका कितें आसता घट हां घट्ट तें हे पळय हांगा अशें हे पळय हे दिसता तुमकां हे मदीं असो दाणो कसो आसता तो काडपाचो आसता खंय अशें आवय हे आनी हे असले खूब आहा मगे भितर मागीर तितकी ना आतां तूं ना तें मातशें न्हू सो स्टार्टिंगात वयर आसता तेका दाड आसता ते आधी काडचे पडटा भितर मागीर सॉफ्ट आसता खंय तेजे मागीर काडपाची गरज नासता खंय अशें दाखय तुका हांव आतां काडल्या ते एक बोणी शिनून दिता ओके ओके हे सगळे दोन आहा के भायले आसता न्हू भायले हेका हां भायले हेका हां ते उडोवपाचे ओके एकदम भायर आहा ते वयर तेका काय ना ते सारके दोन खंय ते उडोवपाचे आनी भितर भितर तेंकां काडूंक जाय हेजी आतां भाजी तुमकां खरेंच रेसिपी पळोवंक गावतली मागीर ती नॉर्मल कशी करतली पण आतां हेचो प्रोसेस आहा ताका रातचे उदकान घालून दवरपाक जाय तेका दिका खातीर गे हय ती भिजत घालपाक जाय हय तशी घालूंक पडटा ओके सो हे सगळे काडटाना तुमकां दाखयता तशी करता भायर सिलिंडराची गाडी येयला तेचा आवाज येता हे पळय हे सगळे अशें काडला सगळे काडूंक जाय आतां सगळे भायले आहा तेजे दून आहा ते पळय असले हांव इल्ले थोडे सगळे काडटा अशें सेपरेट करता आनी मागीर भितर तो असो दून उरता खंय ते दून उरता ते अशें मारून मागीर चिरचे पडटा खंय ते मागीर चिरूंक जाय हां हय चिरूंक जाय तें हो दून आहा न्हू आतां हे पळय कितें हें ना दून ना हो तन्न न्हू शिजलो न्हू हां मागीर तोपान घालूं जाय आनी उदकान घालून दवरूंक जाय हां. ती निवळताली मागीर हां निवळून म्हणटा मागीर भाजी करपाक घालया दुसऱ्या दिसा उदक वतोवपाचें तें तोपान दिवपाक आनी दोन करपाचे आंबे चिल्ले की अशें जाता आई फाल्यां अशें ना हांव म्हाज्या तरेन कशी तें भाजी करता हांगा मम्मी येयल्या मम्मीक एक दाखयला कशें कितें करपाचें तें उसेन में हेना वो निकालो न्ही मम्मी सोदता कितें काडपाचें तें हे बाबय त्या हिरोईन येयली एका नांवान जेम येना हा खंय टायगर येयलो गो आमचो बाबा न्हाणयलो तेजे केस पळय लेट न्हाणयला म्हणून अशें जाला टायगर येयलो आमचो टायगर चल चल तूं भितर चल ते पळय आमी अर्दे जे काडले एक बारीक पाकळी कशें आसता ते काडले आनी अशें दाणारे ते काडले हे थोडे आहा हेका मागीर परत चिरूंक जाय आनी अशें चिरून हे पळय काळें पडटा न्हू ते उदकान घातला आनी एक उरला तरी सुद्दां बाबा हे बारीक उरला लास्ट उरला पळय ते मारून मारून कट करूंक जाय तेका हे पळय हाय रेडी कर घालून रेडी वचपाक सो वचपाचें आसलें उदय ती लेट जालो आनी मागीर फ्रेंड्स म्हणलो शंकर येतकीर मातशें शंकराक सोडूंक लाय म्हणून मातसो बारीक पावस येता म्हणून रेनकोट घालता शंकर रेडी वचपाक पावपाक आनी आदिक वचपाक जाय च्या पिलो रे चल पी सो चल बाय मातशें न्हिदला सद्या तर आतां न्हावन बीन जाल्यार आतां डिनराची तयारी करता बेश्टे पनिराचे भुर्जी कशें करताले पण पनिराची भुर्जी करतना सारके तुकडे सुद्दां गावना आमकां इवन तांतयाचे गावता पळय एक भुर्जी करता तशें सुद्दां ते तर मोठे गावता हे सारके मेल्ट कट जाता सो ते अशें मातशे मोटे कशे कट केला ते जातले फ्राय जावन सो बेश्टे कांदो टमाट बीन अशेंच मोटे घालून केला आनी न्हू हे पीस ग्रीन पीस मटर म्हणटा ते हांवें मातशें बॉयल केला ते ॲड करतले हितून कोथमीर बीन घालता आनी बेश्टे करता तोंडाक हे बेश्टे तोंडाक चपातीच्या वांगडा बीन बेश्टे ऑलरेडी आहा सकाळचो रोस बीन हांव जेवण करतालें आनी आदी आयज गेल्लो तेका पणजे तेंचे घुमटार ती आसली हांव म्हणजे करता करता जस्ट येयलो आनी म्हाका म्हणलो बाची आसरा बायक कोणाक गिफ्ट दिला म्हणलो कोण नांव बीन विचारलें काय खबर ना म्हणलो सो दवलान गेला आसा हे सगळें जालें की ओपन करता डायरेक्ट बायकूच दिता कशें काय खबर ना कोणान कितें दिला तें पळयला सो सोमच्या बायक कडेनूच दिता आनी ओपन करता हांगा दवरून गेला म्हाज्या कडेन किचनानूच हे पळय बायक गिफ्ट ओपन करता कितें रे बाबा कोणें दिला खबर आहा सो आदी घुमटार थिंग गेल्लो पेंजीम एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना खंय लोकेशन सो आनी आदीक कोणें न्हू कोण तो सबस्क्रायबर गावल्ले म्हणून लागले म्हाका येवच्यान आनी गिफ्ट दिला म्हणून लागलो आसरा बाय सो नांव कितें विचारलें नांव खबर ना म्हणून लागलो सो कोणें दिला तें प्लीज कमेंट करा म्हाकाय खबर ना पूण थँक्यू सो मच हे बाय ओपन करता तो गिफ्ट ओपन कर का बाय उद्याच्यान पिशवेंतले भायर काडूंक सोदता पूण जायना हेज्यान बाबा थँक्यू म्हण पयली थँक्यू म्हण फ्लायंग किश दी थँक्यू म्हणूंक ना फ्लायंग किश दी कोणें दिला तांकां व्हेरी गुड पाद बच्चा आतां ओपन करचो सो बायन तुमकां थँक्यू म्हणला बायक थँक्यू म्हणूंक ना सो फ्लायंग किश दिला तुमकां सो कमेंट करा कोण त्या हे पळय परत फ्लायंग किश दिता हे पळय आं जालें थँक्यू वेलकम म्हटलें चल घे ओपन करत हां
किती रे बाबा शायनिंग शायनिंग आवडतं मला माझे बाबा के ओपन कर आ आधी भैयाकडे धाडून दिला बा आ ओपन कर दिया ओपन हेल्प करता ओपन कर पळा जरा असं नोड पळय कितें तर गावल्या म्हाका तर पळय ओड दर हातीन दर गड ना काड खुर्जा सिमसी काड वैस डॉल बरे बाबा काय बरे डॉल दिला पळय बायच्या तिथे हा सारकी डॉल बाबा डॉल आवयश बाय मरे ते बाय आवयश हा सॉंग येयलो तेका कोण रे बाय नो बाय नाश कर नाश नोज रे बायचे आयज खंय व्हेरी गुड आनी नोज खंय नोज रे नोज ना बाबा ओ करे वा ताता करे ओ कर हो करता मा आई तसं ताता करता आ आधी होय ताता कर मरे तेका माम दे मरे तर माम दे बस पहिली बाबा ओ कर ताता कर बाबा ओ माम दे तेका माम दे हा खंय रे बाबा दूध दी मरे दूध दी तेका माम दे बाबा दूध कशें दिता दी मम्मा दी खंय रे तू दी हांव दिवं चल बाबा सगळ्यांक थँक्यू म्हण फ्लँकी दे आनी परत आले माझे बाबा तो